Luke chapter 2 verse 41 to 51. वर्सान वरस जेजूची माय बाप पास्काच्या परबे जेरुसलेमाक वेताली. जेजू 12 वर्साचो आसता हर्शेचे परिस्थिती परबेक गेली. परबेचो दीस काबार जावन ती फाटी परततना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत रावलो. हे तांची माय बाप नेणा जाली. तो पैणाऱ्याच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेकून एक दिसाची वाट सोलोवन ती फाटी आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदीं सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना. देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमा फाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोंदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सावाला घालनासलो. आनी तांची सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताच्या जांतिकायेचे विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन तांची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड कंतिदुखीन तुका सोदून आसलेल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा जाल्ल्यात. ताणें उलयलेल्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेताक फाटी आयलो. तांकां तो काळजावन रियेलो, पूण ताचे मातेन ह्यो सर संगती आपल्या अंतस्करणान जागोवन दवरल्यो. Psalm chapter 127 verse 3. भुरगीं सरेस्पराचे देणे, कुशीचें फळ तांचें दान. Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. ही आज तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजांत कसोवन दवर. तुज्या भुरग्यांक ती परत परत सांग. तुज्या घरांत बसून आसतना वा वाटेर चलोवन आसतना, तूं न्हिदतना वा उठतना ती तांकां सांग. दैवीक उतराचो नियाळ. Psalm chapter 18 verse 1 to 6. सरेस्परा हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पोर म्हजें कडाप, म्हजें कोटे. म्हजो सडवंदार, म्हजो देव. म्हजें कडाप, हांव तुका शरण येतां. म्हजी डाल, म्हज्या तारणाचें शींग, म्हजो बुरूस. सरेस्पराक स्तुती फावो, ताका हांव उलो मारतां आनी म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लारांनी म्हाका बेडो घालो, विनाशेचे आवर म्हजेर आयले. पाताळाच्या दोरयांनी म्हाका रेवोड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सरेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली.